The new variant of the COVID virus, Omicron म्हणजे नवीन नाव दिल्लें आसा, is already there in India now. मी जे म्हणटाले की पावचना पण ऑलरेडी ते पाविल्ले आसा and it is very close to us. बेंगलोरात 2 केसीस जाल्ले आसा, which is normally around 500 to 600, maximum 700 किलोमीटर्स पयस आसतले. आणि आमची बॉर्डर पोरस आसा, कारवारसून येऊ शकता, बेळगावसून येऊ शकता. सो ऑल दिस इज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विथ द कर्नाटका. आमचे खूपशे बिझनेसीस आर विथ बेंगलोर. आमचे स्टुडंट्स शिकतात, ते पेशंट्स वतात. सो वी आर इन कॉन्स्टंट आमची यो वच थंय आसता. लग्न कोणाची जाल्ली आसा थंय सोयरे थंय आसतले. सो आय थिंक नाव वी हॅव टू बी मोर केअरफूल. दीस व्हायरस जी आसा इज मोर इन्फेक्टिव्ह म्हणजे इट इज स ते 7 मोर चान्सेस ऑफ डेल्टापेक्षा चड पावरफुल आर इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग. बट थंय म्हणटा की ती लेस लिथल म्हणजे मरपाचे चान्सेस त्या व्हायरसान मातशे कमी आसा म्हणून. पूण वी कॅनॉट बी टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. वी हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली केअरफुल. आमी पयलींच आमच्या पयलींच्या मोडान वचूंक जाय विथ कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रॉपर मास्क घालप, हात धुवपाचे आनी सगळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाचे. प्रिव्हेंटिव्ह जे एसीन बिसीन जाय चड इनडोर जे प्रोग्राम्स आसा ते मातशे अवॉयड करपाचे. लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल. येस, सी गव्हर्मेंटाक सगळे कितें करपाक जाय ते सगळे घेतले, ते काळजी घेतले. हेल्थ डिपार्टमेंट, गोवा मेडिकल कॉलेज, एव्हरीथिंग दे आर ऑल नाव प्रिपेर्ड फॉर एव्हरीथिंग. पण स्टील आमी आमची काळजी घेवप आनी बाकीच्यांची काळजी घेवप.